उत्तर गोंया भितर म्हाका दिसता जी निवडणूक आसा आनी काँग्रेस तर अजून डिक्लेअर करना, ते बाबडे केन्ना करतले ते म्हाका अजून खबर ना. सो आतां जर सद्याक सुयश उत्तर गोंयांतलें चित्र पळयलें जाल्यार श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब ही सद्याची परिस्थिती. काँग्रेस केन्ना डिक्लेअर करता पळोवया, मागीर आमी ऍड करया ताचेर. दीस श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब जी एक हें आसा, इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक श्रीपाद भाऊ जाची म्हाका दिसता राजकारणातली वर्सां इज इक्विवलंट टू मनोज परब टोटल एज. सो अशी परिस्थिती भितर आमचे कडेन दोन कॅन्डिडेट आसात. हाऊ डू यू थिंक वोटर्स वील परसीव दीस बेटर? एक्चुअली कॅन्डिडेट एज डिफरन्स पळयत जाल्यार तसो यंग कॅन्डिडेट हो सदांच बरो वोटर करपाक नवे हाका. कारण 5-6 टर्माची जेन्ना एंटी इन्कम्बन्सी म्हणजे 5-6 टर्माची ती, आनी ती बी परफॉर्मर म्हणून नांव आशिल्ले एमपीची एंटी इन्कम्बन्सी न्ही, ती नॉन परफॉर्मर म्हणून आशिल्ल्या एमपीची एंटी इन्कम्बन्सी, म्हणजे इतली ती एंटी इन्कम्बन्सी आसा. पूण थंय जर म्हज्या कोतान एक राष्ट्रीय पक्षाचो जर ह्या एजीचो म्हणजे काँग्रेसीन जर अशा प्रकारचो फुडारी दवरिल्लो जाका मास हें आसा, आतां आरजी म्हणटकीर कशें जाता, लोकसभेक ताका फिट करून पळयतात लोक. लोकल पक्ष आशिल्ल्यान, रिजनल पक्ष आशिल्ल्यान ताका थंय कितली वेटेज मेळटली, हाका लागून घडये तो ह्या फाटीं उरतलो. पूण एज कॅन्डिडेट म्हणून भाऊ पळयत म्हाका दिसना भाऊ तसो सेंट्रल कमिटीच्या लिस्टाचेर नंबर 1 आशिल्लो कसो. भाऊ हांगच्यान नंबर 1 करून व्हेला. भाऊचे बद्दल प्रश्नचिन्ह सुद्दां खंय कितली उपस्थित जाली वयर ती सगळ्यांक खबर आसात. पूण घडये तातूंतल्यान अशें जालां आसतलें, आरे तुमी जेन्ना 5-6 टर्माचो एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्लोच कॅन्डिडेट आनी तुमचे कडेन कोण ना म्हणून तुमी आमकां जेन्ना सांगतात तेन्ना सावथाक आमी सांगता तो दवरा, नॉर्थाक तुमी सांगता म्हणून ती बायलूय आयली आसतली घडये सावथाक. थंय जर तुमी तुमचो आमचेर घालतात, हांगा आमचो तुमी करून अशें करून ती बायल थ्रो लिटल ट्विस्ट पांडुरंग अरे तुका. नाव लेट अस अज्यूम परत एज्युकेटेड स्पेक्युलेशन, एज्युकेटेड गॅस, इफ द बॅटल इन नॉर्थ इज बिटवीन श्रीपाद नाईक, मनोज परब आणि रमाकांत खलप, देन हाऊ डू यू परसीव इट? नाही, सुयश तशें म्हणटा की बाबा दोन मागीर असे जाणटे आणि एक तरणाटो दुसरे. हय, सो बेस्ट ऑप्शन ते तरणाट्याक हें करपाक जाय, स्विकारपाक जाय. आनी सुयशान अशें म्हटलें की सुयशान पयलीं म्हटलें की यंग कॅन्डिडेटाक आमी पळोवपाक जाय, पूण मागीर सुयशाचें अशें म्हणणें आसा की तो वचून थंय कितें करतलो आरजीचो मनीस. लोकांनी समजून घेवपाक जाय की श्रीपाद भाऊन तरी वचून थंय कितें केलें. श्रीपाद भाऊ कायम सत्यान उरलो, तो एक वेगळो प्रश्न. पूण ज्या काळान तो विरोधान आशिल्लो पळय त्या सुद्दां काळांतलो शांताराम नायक जेन्ना आशिल्लो राज्यसभेचेर परफॉर्मन्स श्रीपाद भाऊ तितलो हें नाशिल्लो. मनीस म्हणून, पॉलिटिशियन म्हणून श्रीपाद भाऊ कोण लागना आनी ती रिस्क नाका, कसलीच जोखीम नाका म्हणून बीजेपीन तांचें नांव सांगलें की आयतो मनीस जिखून येतलो म्हणून दवरुया, आनी ताचें नांव तें फायनल जालें आसा. पूण मनोज परबाक जर धाडपाचो विशय जालो की लोकांनी चिंतपाक जाय की हांगासरले प्रश्न तरी किमान संसदेत उपस्थित जातले गोंयचे. प्रादेशीक प्रश्न जे आमच्या समस्या ज्यो कितें आसात त्यो कोण प्रादेशीक पक्षाचो मनीसूच तय करूं शकता, तो नॅशनल पार्टीचो मनीस काडूच शकना ते प्रश्न. कारण ताचे सगळे लागीं हे आसात, सत्तेत ताचे मनीस आसतले न्ही फाल्यां. जर बीजेपी काँग्रेस कोणी जर धरले आमी, काँग्रेस म्हणून ते तांच्या खासदारांनी काय व्हडलोसो हें करूं ना. शांताराम नायक हो लास्ट मनीस आशिल्लो ज्या मनशान हांगासले प्रश्न खूब तिडकीन मांडले. त्याच्या उपरांत कोणी काय परफॉर्मन्स सारको करूंक ना. सो म्हाका दिसता की श्रीपाद भाऊ जर फाल्यां भाजपा सत्यान जर आयली जाल्यार श्रीपाद भाऊ सत्यान उरतलो. पूण मनोज परबा सारको मनीस जर थंय गेलो, आतां वयतलो काय ना हो लोकांचेर आसा. मनोज परब जर थंय गेलो जाल्यार हांगासरले जे प्रादेशीक प्रश्न जे आसात, रिजनल ज्यो समस्या आसात तोच बरे तरेन मांडूं शकता न्ही. सांगलें तुका, खलप विरुद्ध श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब ही बॅटल जर नॉर्थाक जाली जाल्यार कशी? तशीच बॅटल जावपाची शक्यता सध्या तरी दिसता. स्पेक्युलेटेड एज्युकेटेड जशें पांडुरंगान सांगला की श्रीपाद भाऊ 5 फावटी लोकसभेचेर आतां प्रतिनिधित्व करता. एक बरो मनीस, अजात शत्रू म्हणटात तसो, कोणा कडेच तेचें वायटपण ना आनी बरो मनीस. पूण बरो मनीस एक जाली, बरो मनीस हो बरो खासदार किंवा बरो लोकप्रतिनिधी जावपाक शकता काय? आतां लोकप्रतिनिधी म्हणून वादग्रस्त भाऊच्या नांवार कांयच ना, भाऊन खंय घोटाळे केले कितें केले तसलेंय ना. पण परफॉर्मन्स आयज प्रमोद गोंयची अशी परिस्थिती आसा
एक म्हणजे आमी ल्हान राज्य आनी आमचे इतले प्रश्न आसात, ह्या प्रश्न जर सुटावे करतलो जाल्यार आमकां दिल्लीत आमचो आवाज जाय, हें सामकें गरजेचें. आतां तो म्हणटा तूं भाशण करून कितें उपयोग? भाशणूच करप हेंच खरें म्हणजे खासदाराचें काम. थंय विशय मांडप हें काम. बाकीची तूं कितेंय कर, गटारां बांदलीं, देवळां बांदलीं, हॉल बांदले, हे बाकीचेंय करूं येता, पूण भाशण करप आनी प्रादेशीक विशय म्हणून प्रश्न मांडपाक नाका असना न्ही. एक्झॅक्टली. दुसरी गजाल, आयज जर तूं पळय पासपोर्टाचो विशय, CRZ विशय, मोपा एअरपोर्टाच्या नोकऱ्या संदर्भातलो विशय, दाबोळी एअरपोर्टाचो, सेंट्रल गव्हर्मेंटाशी संबंदीत इतले विशयाचेर भाऊचें केन्नाच भाश्य ना, भाऊची केन्नाच प्रतिक्रिया ना, भाऊ ताचेर उलयत ना. हे कशा पद्दतीन हे सहन करप. दुसरी गजाल, आयुष मिनिस्ट्री अंडर तिने हॉस्पिटल बांदले. बाबा हॉस्पिटल भाऊचे स्वताचें वक्तव्य असलें, आमी करार केला 80% स्थानिकांक नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून. खंय आसा तो करार? मोपा एअरपोर्टाचेर लोकांचेर अन्याय जाता, खंय गेलो भाऊ? भाऊ एक मनीस बरो, पूण लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांक न्याय दिवपाक भाऊ खंय तरी कमी पडलो. म्हाका दिसलेलें खरें म्हणजे भाऊन स्वताहून ह्या फावटी बॅकआउट जावन एक यंग कॅन्डिडेटाक आपल्या पक्षा मार्फतूच फुडें काडून त्याच्या फाटल्यान भाऊन ठामपणे उबो रावंक जाय आसलो. पूण तूं म्हणटा तो गोंय 400+ असो जर BJPचो नारो आसत आनी सद्याच्या परिस्थितीन खूब जाणांचें म्हणणें आसा की BJPच पावरान येतली, जाल्यार मनोज परबा सारको भुरगो जर वचोन आयज दिल्लीन लोकसभेन उबो रावलो आनी गोंयचे प्रश्न मांडटा, गोंया खातीर तेजो फायदो जातलो.